शेनवारा सकाळी जाल्ल्या अपघातात आस्कावाडा माद्रे हांगा ट्रक ओव्हरटेक करतना 28 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण आयले। रस्त्या कुशीक वाडिल्ली झाडां आनी केबल घालपाच्या कामाक लागून गांवांतले रस्ते प्रवाशांक धोक्याचे जाल्यात असो आरोप थळावे आनी संबंधित पंचायतींनी केला। PWD आनी कॉन्ट्रॅक्टराक 3 दिसां भितर हो प्रस्न सोडोवपाचो तांणी अल्टिमेटम दिला, नाजाल्यार रस्तो आडायतले अशी शिटकावणी दिल्या। आयज जो ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा मांद्रे आस्कावाड्यार तो म्हाज्या फाटल्यान हांगा स्पॉट दिसता। तर एक स्कूटर ओवरटेक करता आसतना एका ट्रकाक ओवरटेक करता आसतना जे डिपार्टमेंटान सगळो रस्तो खणून दवरलेलो आसा, हे पावस पडल्या कारणान हे सगळे चिकचिकीत जाल्लेले आसा आणि हे चिकचिकीत जाल्ल्या कारणान गाडी तेची भायर गेल्लेली भितर येवना। ती म्हाका दिसता ओडटा आसतना म्हाका दिसता तेचो बॅलन्स गेलो आणि ते ट्रका पोंदा गेले आणि एक सुप्रिया महामल 28 इयर्स ओल्ड एक लेडीज ऑन द स्पॉट खलास जाल्लेली आसा। ह्या स्पॉटार येवन बॉडी आतां EMCन धाडलेली आसा आणि हो स्पॉट कित्या खातीर असो जाल्लो आसा हेचे जर कारणां सोदपाक गेल्यार खूब आसा। आतां ही एंटायर स्ट्रेच आसा, रस्त्याचेर जवळ जवळ 1.5 ते 2 मिटर झाडां व्हडलीं आसा ती भितर येयल्लेली आसा आनी तेका लागून गाडयो ज्यो व्हडल्यो येता, ट्रक येता, बसी येता, त्यो वचूं शकना, तांकां लागता, तेंचे स्क्रॅचीस पडटा म्हूण ते रस्त्याचेर घेता आणि हेका लागून फुडें जो स्ट्रेस आसा तो कमी जाता। आतां फुडें सगळो पडलेलो असल्या कारणान हो सगळो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। तर लोकल्सांचो तसो सरपंच, डेप्युटी सरपंच सगळ्यांचो एकच डिमांड आसा की जे हे काम करता इलेक्ट्रिसिटी जे केबल घालता त्या डिपार्टमेंटान इमिडिएट हे सारकें सोलिंग करचें असो तेंचो डिमांड आसा। नाजाल्यार पंचायत आनी गांववाले हे सोमार दीस तांकां अल्टिमेटम दिल्लो आसा अप टू येता त्या सोमार मेरेन। म्हणजे आयज शेनवार, खरी आयज सुटी, फाल्यांय सुटी आणि परवा सोमार दीस दिवाळीची सुटी असल्या कारणान सगळे जाण सुशेगाद न्हिजून उरतले। पण डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी एक चॅलेंज दिल्लेली आसा, हे जर स्ट्रेस जर 3 दिसां भितर ना जाले जाल्यार सगळो गांव, पंचायत सगळी रस्त्यार ह्या स्पॉटार येवन परत आडायतली, सगळे काम आडायतले तेंचे। पंचायतीच्या वतीन आमी डिमांड करता PWD प्लस तो कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आसा अंडरग्राउंड केबलिंगाची जेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा तेका की फाल्यांचो दीस सोंपपाच्या पयलीं कंप्लीट म्हणजे आस्कावाडा टील मदलामास पर्यंत जे रस्तो खणून घातलेलो आसा तेचे जर सोलिंग जर कंप्लीट जर जावंक ना जाल्यार पंचायत आनी ग्रामस्थ मेळून रस्त्यार उतरतले आणि कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR रजिस्टर करून तेका भितर घालपाची आमी डिमांड करतले पुलीस खात्याक। आज आस्कावाडा हांगा सकाळी एक असं भयानक असं घटना घडली। आमची 200ची महिला जी कामाक वयताली आणि ओवरटेक करतना मातशी ट्रकाक गावली आणि ऑन द स्पॉट तिची हांगा डेथ जाली। त्या वेळार आमचे वाड्या वयले सगळे स्थानीक तेंच्यांनी धांव घेतली आणि खूब हेल्प केले। त्याच बरोबर आमचे सरपंचय हांगा आयले, ताका आमी इन्फॉर्म केले, तेही धांवून आयले। अशें सगळ्यांनी हेल्प करून सगळे पंचनामा बी सगळे जाला आणि आमची बॉडी फुडें गेल्ली आसा। कितल्यांक सुमार घडलें मॅडम? हे सकाळी 9, 9:15 अशें जालें। ती महिला कामाक वयताली आणि तिची जी बायक आसली पळय ती इलेक्ट्रीक आसली। म्हणजे हांगा जें काम चालू आसा सर, ते कामा सायडीन जे रोडाचें काम चालू आसा ते पावस पडून मातशें तेजी माती चिकचिकीत जाल्ली आसा। तेजे ती इलेक्ट्रीक तिची ती बायक आसल्यार पण ते बॅलन्स तिचे उरली ना जायत आणि ती देवाची नशिबान म्हणटा तशी ती ट्रका पोंदा गावली सर आणि तिची ऑन द स्पॉट डेथ जाली। ती बॉडी फुडें गेल्ली आसा। तांकां आमी मेसेज करतो, आमी तांकां आवाहन करतो संबंधीत लोकांक तुम्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान कळोवचा की आमी मागणी करतो की तातडीन तेंच्यांनी हे सगळं बंद करून साफसफाई करून सोलिंगाचं काम करूचा, नाजाल्यार आमी सरपंचाच्या नेतृत्वा सकयल आमी फुडली उपाययोजना आखतलो। एकादश सारकी तोंडार पावलेली आसा सर। एकादश ही सामकी 5 तारखेक एकादश आसा आणि त्या खातीर जसा सरपंच महोदयन आतांच म्हटला की हो पूर्ण रस्तो व्यापलेलो असता, तर ह्या सप्ताहाच्या पूर्वी सगळा व्यवस्थित जाग्यार पडंक जाय। निसर्गान जरी आमकां साथ दिवंक ना तरी सुद्दां तेतूंतल्या तेतून हे काम करचें अशी आमी जोरदार मागणी करतो आणि आमकां आशा आसा की आमची पंचायत मंडळ ह्या कामात पुढाकार घेतली आणि आमी तांकां ह्या कामात पूर्ण सहकार्य दितलो। तेंच्यांनी आवाहन केल्या पुरो पंचायत म्हणून आमी सगळे नागरीक रस्त्यार देवन तांकां सहकार्य करतलो। गोवा 365 खातीर आस्कावाड्याच्यान संदीप कामुलकर।